आमकां चिखले हॉस्पिटलांतल्यान डॉक्टराचो फोन आयलो की एक मायनर चली हॉस्पिटलांत हाडला आनी ते प्रेग्नंट आसा. सो अकॉर्डिंगली हांव आनी म्हजो स्टाफ ते हॉस्पिटलांत गेले आनी व्हेरीफाय केलें, इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी करतकीर कळ्ळें की ताच्याच एक रिलेटिवान ताजे बरोबर सेक्शुअली ताका एब्यूज केला आनी एसॉल्ट केला आनी ड्यू टू वीच शी गॉट अ प्रेग्नंट. सो अकॉर्डिंगली आमी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलें, ताज्या आवयक, आनी ताज्या आवयची आमी कंप्लेन घेतली आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. आमी ताजेर तो पळय जो कोण एक्यूज आसा ताजेर आमी 376 IPC, सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी सेक्शन 4, 8 and 12 ऑफ पॉक्सो एक्टा अंडर केस रजिस्टर केली. ताजें नांव नसीम म्हण आशिल्लें. सो आनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस वी स्टार्टेड टू सर्च द एक्यूज. The accused was not present here, so by some technical assistance we tried to trace the place of the accused, place where the accused is hiding. So after today morning we were managed to arrest the accused at New Vaddem while he was evading his arrest, and we placed him under arrest and our further investigation is in progress.